सकाळच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पर्रीकराचो कांपालार मुख्यमंत्री म्हणून इतिहासीक सोपूतविधी। हेर 5 मंत्र्यांकूय दिलो सोपूत। सरकार भ्रष्टाचाराक मातूय थारो दिवचे ना। पेट्रोलाचे दर एप्रिल 2 मेरेन करतले उणे। पर्रीकराची जाहीर आश्वासना। विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन 19 मार्चा सावन। अर्थसंकल्प 21 तारखेर। आत्माराम नाडकर्णी नवो ॲडव्होकेट जनरल। महादेव नायक हंगामी सभापती। सरकारान मागलो प्रादेशीक आराखड्याचेर टीसीपी कडच्यान अहवाल। मडगावची यूएई एक्सचेंज फायनान्स लुटीची केस पुलिसांनी सोडयली। अक्कलकोट सोलापूर वचून पुलिसांनी जप्त केले 1 कोटी 10 लाखांचे भांगर। दुबावी चव्हाणान पुलिसांक फोटोन काढल्यो फुज्ज्यो। पुराय उत्तर गोंयांत सकाळी 3 वरां ना लायट। उत्तर गोंयांतल्या 5 उदका पुरवण प्रकल्पांक लायट बंद। हाका लागून शेनवारा दिवचले, सत्तरी, पेडण्या आनी बार्देश आसचेना उदक। आनी खेळा मळार गोवा प्रोफेशनल लीगात सर्वोदया रॉयल्सान मारले एनआरबी स्पोर्ट्स अकादमीक। निमण्या बॉला मेरेन रंगली मॅच। दुसऱ्या मॅचीत जीसीए अकादमी स्टार्सान मारले सारगाको स्पोर्ट्स क्लबाक 5 विकेटींनी। आता खबर विस्तारान। मनोहर पर्रीकराचो शुक्रारा कांपालार एसएजीच्या ग्राउंडार इतिहासीक सोपूतविधी जालो। पर्रीकरा बरोबर सुदीन ढवळीकार, माथानी साल्ढाणा, दयानंद मांद्रेकार, फ्रांसिस डिसोजा आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकार या हेर 5 मंत्र्यांक राज्यपाल के शंकर नारायणनान अधिकार पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। सरकार भ्रष्टाचाराक मातूय थारो दिवचो ना। पेट्रोलाचे दर एप्रिल 2 मेरेन उणे करतले आणि सरकार भाजपाचो पुराय जाहीरनामो चालीक लायतले अशें जाहीर उतर पर्रीकारान सोपूतविधी उपरांत उलयतना दिलें। हांव मनोहर पर्रीकार देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळयल्ली अशी कसली गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलें सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा तागे लागीं उक्तो करचो ना। प्रमाणान कोणाचोच भंय मोग उपकार मोग व वाईटपण साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा असो असा मी हांव घटने कडेन सदांच प्रमाणीत रावतलो। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्याय होईल। आम्ही दिल्ली तुमकां सगळी आश्वासनां येणाऱ्या काही दिसां भितर आमी अंमलान हाडपाक सुरवात करतली आनी इतलेंच सांगूंक सोदता की करप्शनाक दीस गव्हर्मेंट वील हॅव झिरो टॉलरन्स। करप्शन कसल्याच प्रकारचें ह्या सरकारान जावचें ना। सर्वसामान्याक करप्शनच्या विरुद्ध लढपाक हे सरकार मदत करतले आणि करप्शन मुळा पासून उमटून उडयतले। येणाऱ्या 2-3 म्हयन्या भितर सरकारच्यो अशे काही पावलां आसतली की जातून आमच्या यंग जनरेशनच्या भुरग्यांक गोंय सोडून नोकरे खातीर वणवण भोंवचें पडटा किंवा गोंयान सुद्दां वणवण भोंवचें पडटा, पयशे खावोवचे पडटाले। हे सगळे इतिहास जमा जाते इतलें तुमकां हांव आश्वासन दिता। परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे कशे उपकार मानप म्हाका खरेंच शब्द फुटना। येत्या 5 वर्सांत गोंयचे खऱ्या अर्थान एक भांगराळें गोंय, सोन्याचें गोंय आमी करुया। ताज्या खातीर तुमचो आशिर्वाद
सदांच आसतलो. एकूच विनंती आसा की म्हजे कडेन जादूची गाडी ना. थोडोसो वेळ लागतलो. कोणे म्हाका विचारले पेट्रोल सवाय जालें काय म्हणून. 2 एप्रिल पर्यंत, 1 एप्रिल न्हय, 2 एप्रिल पर्यंत वाट पळया. पेट्रोल सवाय जातलें. जाणट्यांक पेन्शन दोबरात जातलें. अनेक गोष्टी सुदारपाक लागतल्यो. हांव तुमकां परत एकदां सांगता, आमचो मॅनिफेस्टो काडून दवरा, प्रिंट आउट काडून दवरा. Until the time that there was partition, he said all right. But when he informed my school principal and all that while he's coming, they arranged a big reception for me on both occasions. What expectations do you have from Mr. Manohar Parrikar now in Goa? Manohar Parrikar, his administrative capacity and capability is established. He's proved it already in his earlier tenure. And so, what is most important today in today's national politics and in state politics is that there should be good governance. And good governance means honest governance and governance for the welfare of the people. On both these aspects, I am sure he would tend to. मनोहर जी बोल रहे हैं. चलिए आप लोग चलो. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 19 मार्चासावन सुरू जातले आणि अर्थसंकल्प 21 तारखेर मांडपाचे मंत्रिमंडळान थारायला. शुक्रारा सांजे सोपुतविधी जाल्या उपरांत पर्रीकाराच्या सरकाराची मंत्रालयात पहिली मंत्रिमंडळ बसका जाली. महादेव रेकाक हंगामी सभापती नेमपाचे मंत्रिमंडळान थारायला. अॅडव्होकेट आत्माराम नाडकर्णीक ॲडव्होकेट जनरल म्हणून नेमपाचे सरकारान थारायला. प्रादेशीक आराखड्याचेर सरकारान शार आनी गांव नियोजन खात्या कडच्यान अहवाल मागला म्हणपाचे पर्रीकारान मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मिडियाक सांगले. मायनिंग, शार आनी ग्राम नियोजन, गृह आनी अर्थ खातें पर्रीकारा कडेच उरतलें अशें कळटा. Issue number 1, complete review of security of VIPs with a basic direction that unnecessary security burden should not be taken by the state. That is reduction in VIP securities, including the existing current minister and chief minister. We don't need the kind of security last cabinet was enjoying. Town and Country Planning Department has been asked to put their position on Regional Plan 2021 so that Cabinet can go ahead and take decision based on it. Legal status as well as status of every taluka. It is only after that the decision, final decision will be taken. Third issue is plastic garbage across the state. PWD has been told to identify method they are going to use to dispose of plastic waste which is thrown around the roadside. There are two decisions which are of very small consequence. One is appointment of Advocate General for the state. Mr. Atmaram Nadkarni has been confirmed in the cabinet. The second is some minor reshuffle in the various personal staff of the minister. There is slight upgradation. Supervisors, office supervisor असेल त्याकडे under secretary गेला आणि 1-2 staff वाढयल्या. All corporate directions have been issued by Tuesday. All corporations should be free of parasites. In fact, as I promised, one resignation has already come from Kala Academy. We have accepted it. I have directed Director Art and Culture to take over charge till alternative arrangement is made. बालभवनाची अजून येवन ना त्यामुळे हांवें सगळे तांकां रिपोर्ट घाल म्हणला मंगळार पर्यंत की कोण कोण खंय आसा कितें पोजिशन आहा तें. It will be action will be taken cumulatively based on the statutory positions. Huge outstandings have been created by PWD in plan and non-plan areas without actual availability of funds, so we have asked for full details on it. Malaria workeraची फायल घाल म्हणलें हांकां.
but it may still take 1 or 2 months to clear it because there are some RR problems, but I'll clear them. We are preparing full budget, but we will go for vote of account for 3 months and then 3 or 4 months and then come back. We are not passing the full budget. We are preparing the full budget. But I will assure you one thing, we will have at least 45 days per year of assembly, 40 to 45 days. मडगावची UAE एक्सचेंज लुटीची केस पोलिसांनी सोडयल्या. अक्कलकोट सोलापूर वचून मडगावच्या पोलिसांनी दुबाविताकडच्यान 1,10,00,000 भांगर जप्त केले. पोलीस निरीक्षक निलेश राणेच्या पंगडान सोलापूर वचून ही कारवाई केली. 4 मार्चाक मडगावच्या UAE एक्सचेंज फायनान्स सर्व्हिसेस कंपनीच्या अनिल चव्हाण नावाच्या कर्मचाऱ्यान थंयच्यान 90 लाखांच्यो वस्ती, 2.25 लाखांचे विदेशी चलन आणि 56,000 रोख रक्कम घेऊन फुज्जो काडिल्ल्यो अशी कागाळ कंपनीन पुलिशेकडे केली. अनिल चव्हाणान पुलिसाक फोटोन फुज्जो काडल्यो. इन्फॉर्मेशन येवपाक लागलें की तो दुधनी गांवांत येवपाचो आसा. सो ऑन वेडनेसडे नायट इटसेल्फ वी ड्रोव बॅक टू सोलापूर. फ्रॉम सोलापूर another 60 kilometers टू दुधनी. आनी दुधनीन वचून थंय ट्रॅप लावन दवरलो. अर्ली मॉर्निंग अरावंड 5:30 तो बॅग ताजें कितें आशिल्लें इंटेंशन बॅग घरान दवरपाचें आनी पळपाचें. ही तो कस्टडीन येवपाक सोदनाशिल्लो कसोच पुलिसांचे. सो एट दॅट टायम आमी 6 जाण आनी बँक ऑफिशियल आमचे UAEचे ऑफिशियल आमचे बरोबरच आशिल्ले. सो सगळ्यांनी आमी थंय लिपोवन रावन ताका ट्रॅप लायिल्लो. अनफॉर्च्युनेटली ताका ती एरिया खबर आशिल्ल्या कारणानी आनी फाटल्यान शेत आनी जंगल आशिल्लें. सो ही कूड मॅनेज टू रन, बट वी मॅनेज टू स्नॅप द बॅग फ्रॉम हिम. सो मेन वॉज दी प्रॉपर्टी. सो नाव आतां कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार ताजो वॅल्यू आसा अरावंड 1,09,00,000 रुपीज. आतां कशें आसा की ताजे बाकीचे सगळे सयऱ्यांचे एड्रेसीस बी आमचे कडेन आसात. सो ताजे जे ग्रूप आसा फ्रेंड सर्कल सगळ्यांचे कॉन्टॅक्ट्स आसा आमचे कडेन. सो एंड दे आर ऑलरेडी अलर्टेड दी लोकल पुलीस ऑल्सो टू कीप. सो इट विल बी इजियर टू अरेस्ट हिम आउटसाइड हिज विलेज देन इन हिज विलेज. Our company is very much salute the Goa police, entirely the team led by Mr. Nilesh Rana and Praveen PSI and all 2 other members. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.